की बाबा तुम्ही खंयच्या कितक्या सायजीच्या गॉल स्टोनाक यू विल एडवायस रिमुवल काय दिसलो काय तुम्ही काडूंक सोदतले काय बाबा 2 आसा जाल्यार काडूंक सोदतले काय ते बारीक आसा जाल्यार काडूंक सोदतले काय समजा आतां तुमचेच एक्झाम्पल मातशें फुडें आय एम आस्किंग लिटल एकेडमिक ट्विस्ट समजा गॉल ब्लॅडरचो सायज आणि किंवा गॉल तुमचे ते बायल डक्ट आसा ताचे सायजी पेक्षा जर व्हडलो गॉल स्टोन आसा जाल्यारूय तुम्ही तो काडया म्हणटले काय वॉट इज युअर वे ऑफ मॅनेजमेंट एज पर द सायज तुम्ही आता प्रश्न विचारलो हांव ताचे विस्कटोवन सांगता जेन्ना पेशंटाक सिम्पटम जातात सिम्पटम म्हळ्यार कितें उजव्या सायडीन दुखप छाती फाटल्यान दुखप नाल्यार फाटल्यान दुखप शोल्डर ब्लेडीज कडेन रिफर्ड पेन जावं वॉमिटींग ब्लोटींग गॅसियस डिस्टेन्शन हाका म्हणटात आमी सिम्पटोमॅटीक गॉलस्टोन सिम्पटोमॅटीक गॉलस्टोन कितल्या सायजीचो उरूं तो जर मोर देन 3 मिलीमीटर सायजीचो उरलो जाल्यार तें गॉल ब्लॅडर काडप अत्यंत गरजेचें एक प्रश्न तुमचो डाउट क्लियर जालो सिम्पटम जाले म्हणटकीर आमकां आनी तकलेचो टेन्शन ना सिम्पटम्स वी हॅव डन सोनोग्राफी आमी कोरिलेट केलें वी हॅव टू ऑफर हिम ट्रिटमेंट बाबा हांव 3 मिलीमीटर कित्याक म्हणटा तें तुमकां हांव मागीर सांगतो बरोबर दुसरो प्रॉब्लेम जेन्ना येता असिम्पटोमॅटीक पेशंटाक कांय त्रास ना पेशंट आमचे म्हऱ्यान येता आनी जेन्ना आमी सजेस्ट करतात तेन्ना पेशंट म्हणटा अरे दोतोर आपल्याक कांय त्रास ना आपूण हें ऑपरेशन कित्याक करूं तेन्ना आमी ताका कितें सांगतात बाबा तुका जर सिंगल स्टोन आसा आणि मल्टिपल स्टोन आसा तेन्ना आमी अशें विचार करतात मल्टिपल स्टोन आणि सिंगल स्टोन मल्टिपल स्टोन म्हळ्यार कितें खूब बारीक बारीक भरपूर स्टोन हे स्टोन सकल बायल डक्टान देऊन कॉलेंजायटीस कॉलिडोकोलिथियासिस आणि पॅनक्रेटायटीस हे 3 आजार जावपाचे चान्स आर व्हेरी हाय आणि हे केन्ना जातले हे प्रेडिक्ट करपाची टेस्ट ना सपोज आमकां हातार गूट आसा आमी ते डेली हात लावन ताका पळयतात बाबा हें वाडटा वाडना पूण गॉल ब्लॅडर स्टोन जे आसात ते डेली काय तुम्ही अल्ट्रासाउंड करून पळोवपाक शकनात सेकंड ते केन्ना सकल देंवतले हे आमच्यांनी प्रेडिक्ट करपाक जायना म्हणून मल्टिपल गॉलस्टोन जर उरले जाल्यार आमी म्हणटात बाबा तूं चड टायम काडनाका ऑपरेशन तुजें करून उडोवया आतां प्रॉब्लेम येता सिंगल स्टोन ताका आमी खूब आमी लिटरेचर स्टडी करून असो की ताजेर निष्कर्श आयला की लेस देन 5 मिलीमीटर जर उरलो स्टोन जाल्यार तो प्रॉब्लेम करपाचे चान्स कमी अच्छा ओके आणि मोर देन जर तो 5 to 6 मिलीमीटर उरलो जाल्यार प्रॉब्लेम जावपाचो चान्स चड आसा सो बेटर म्हणून तो बेटर टू रिमूव आणि तातूंत आनीक तातूंत हांवें तुमकां 3 मिलीमीटराचें एक एक्झाम्पल दिल्लें तें कित्याक दिल्लें आमी केन्नाय म्हणटात स्टोनाक मेडिकल ट्रिटमेंट खूब पेशंट आमकां विचारतात दोतोर गॉलस्टोन जालात ताका बाबा तुमचे कडेन तें औषध आसा ऑपरेशन कित्याक करपाक जाय सगळ्या स्टोनाक ऑपरेशन करपाची गरज कितें आसा आतां सगळें डायबिटीसाची मेडिसिन येयलात प्रेशराची मेडिसिन येयलात हार्टाच्या दुयेंसाची मेडिसिन येयलात तुमी गॉल ब्लॅडराचीच ऑपरेशन कित्याक सजेस्ट करता आमकां तेन्ना हें लिटरेचरांतल्यान अशी नॉलेज आमचे कडेन आसा की लेस देन 3 स्टोन्स लेस देन 3 मिलीमीटर दीज आर ओनली ट्रू क्रायटेरिया जंय तुमकां मेडिकल ट्रिटमेंट दिवन ते स्टोन डिझॉल्व जावपाक शकतात जर असो की जर 3 मिलीमीटर परस तो स्टोन मोठो उरलो 90% तो स्टोन डिझॉल्व जावचो ना